ताणी खूबशीं मंत्रीपदां हाताळ्या, ते स्पीकर जावन गेले. अशें भोवमनेस्त दयानंद बाब नार्वेकार हांचो आज आम आदमी पक्षान प्रवेश जाता. वयाच्या 30 वर्सांचेर जेन्ना ते मतदारसंघान देंवले, गोंयभर फिरले, 27 वर्सांचेर, पूण 30 वर्सांचेर आसतना, 30 वर्सांचे आसतना ते गोंयभर फिरून तेन्ना 30 सिटांची असेंब्ली आशिल्ली, तितूंतले 22 सीट हाडपाचो एक विक्रम तांच्यांनी घडोवन हाडलेलो. आनी ते धडाडीचे तेन्ना युवा कार्यकर्ते आशिल्ले म्हणून हें संभव जाल्लें. सर्वसामान्यांचो प्रश्न कूळ मुणकार हाचेर तांचें खूब काम आसा, तांचें खूब बरप आसा. जी जनजागृती तांच्यांनी वर्तमानपत्रांनी कूळ मुणकाराच्या संबंधान केली, ताचें काम तोखणायेचें आसा. 1980 वर्सा जेन्ना ते कायदो मंत्री आशिल्ले तेन्ना प्रत्येक तालुक्यान कोर्ट न्यायालय तांच्यांनी चालू केली, तशेंच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी चालू केले. आमी जे जॉब्स फॉर ऑल गोवन सद्या कॅम्पेन चालू केल्या, तोच मुद्दो तेंचो 1980 वर्सा प्रत्येक घरान एक रोजगार मेळचो, एक रोजगाराची संधी मेळची असो तेंचो एक धोरण तेंचे त्या वेळार आशिल्लें. खूब खोशी भोगता की तांचे बरोबर बसून आनी तांचो इतलो मोठो जो एक्सपिरियन्स आसा तो एक्सपिरियन्स आमकां आम आदमी पार्टीक आतां मेळटलो आनी तेंच्या ह्या एक्सपिरियन्सा वयल्यान आमी पार्टी आनिकूय मुखार व्हरतले. हांव भोवमनेस्त दयानंद बाबाचे पार्टीन स्वागत करता. आमचे एक ज्येष्ठ असे राजकारणी दयाबाई त्यांचो प्रवेश जाता आणि म्हाका खूब खुशी जाली. कितले वर्सां म्हणजे 77 सावन हे व्यक्तीक हांव मऱ्यांतल्यान पळयता, फुड्यांतल्यान पळयता. तांचे कार्य आमी अनुभवला. तांचे बरोबर विधानसभेत काम करपाची आमकां संधी मेळ्ळी. एक उत्कृष्ट असो वक्तो, एक अभ्यासू अशी व्यक्ती, एक कायदे पंडित अशें म्हणया आमी. आणि जेची ऑरेटरी जी आसा त्या ऑरेटरीचेर लोकांक कशें आकर्शीत करून घेवप ही कला तेंचे मदीं हांवें पळयल्ली आसा. गोंयान अनेक बरे प्रकारच्यो सुविधा निर्माण केल्यो आणि तेंचे बरोबर जे कोण आमदार काम करताले तांकांय योग्य अशी दिशा दाखयली. अशी व्यक्ती आज आम आदमी पार्टीक म्हाका खूब हुस्को आशिल्लो आनी अशी व्यक्ती आमच्या आम आदमी पार्टीक जाय आशिल्ली. आयज आम आदमी पार्टीक हत्तीचें बळ मेळ्ळें आसा आनी म्हाका खात्री आसा दयानंद भाई जेन्ना आतां भायर सरतलो प्रचाराक तेन्ना हा करता हळूहळू ह्या गोंयान आम आदमी पार्टीचें सरकार स्थापन जातलें ह्यो म्हाका विश्वास आसा. आनी त्या खातीर हांव देवा लागीं मागता की तांकां बरें आरोग्य आयुश्य मेळो आनी आम आदमी पार्टीक अशें मुखार काडपाक आमी तेंचे सहकार्य घेतले, तेंचो अनुभव जो आसा तो आमी घेतले, पार्टीय घेतली. परत एकदां दयानंद भाईचे हांव काळजांतल्यान स्वागत करता. बायलांक फ्री बस रायड हे अशे खूब स्किमी आहा. आय वॉज इम्प्रेस आनी हांव जवळ जवळ दिल्ली सादारण सगळें हें पळयलां. हांव भोंवला, एक म्हयनो त्या एरियेन घालयला. केजरीवालाक मेळ्ळ्या उपरांत तेंच्यांनी म्हाका हे सगळें दाखयलां, अशें आसा तशें आसा तशें प्रॅक्टिकली आसा. आनी हें पळयतकीर हांव इम्प्रेस जालो की आमचे देश गोंय 15 लाखाचे, आमचे कडेन कित्याक जावचें ना. आनी ती आसा युनियन टेरिटरी. लक्षांत दवरपा सारक्या पुलीस तेंचे कडेन ना, बाकीच्यो फॅसिलिटी तांकां दिना. आनी तरी आसतना पयल्या इलेक्शनाक तांकां 70चे 67 सीट्स मेळ्ळे. दुसऱ्या 20 इलेक्शनाक 62 आउट ऑफ 70. दिल्लीचे लोक पिशे म्हणून अशी मतां घालता. दॅट ऑल्सो अगेन्स्ट BJP, कारण काँग्रेस आतां ना थंय.
आणि इतली टक्कर मारपी जर कोण जर मनीस आसा तो सुशेगाद शांत व्यवस्थीत काम करता आणि ते कामाचे सगळे थंय तुमकां पुरावे मेळटा. म्हाजे स्टेटहूड जालो म्हाज्या लायफान 1988. कोंकणी भाशा आमी काँग्रेसच्या टायमार रिकॉग्नायज केली, स्टेटहूड हाडून दिलो 88. पावर मेळ्ळें आमकां. आमी तेजो फायदो केलो काय ना केलो तो प्रश्न. पण फाटल्या 10 वर्सान जें कितें जालां गोंयांत तें पळयतकीर दिसता की कोणी तरी राजकारणांत परत येवचो. आनी BJPचें जें गव्हर्मेंटाचें राजकारण आसा तेजे खातीर हांव परत राजकारणांत आतां येयलां. आनी काँग्रेस जी आसा ती हांवें जवळ जवळ 2012 लास्ट इलेक्शन लढलां. थंय काँग्रेसाची दिगंबर जाले तेन्ना, म्हणजे तो चीफ मिनिस्टर आसलो. काँग्रेस सोंपली तेन्ना. आनी नंतरचें जें इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक 2017 म्हाका येवन घरा कडेन सांगलें की तुका तिकेट दिता. हांव त्या मनशाचें नांव घेतलें आनी म्हाका काम करपाक लावलें. तिच्या दिसांनी हांव सगळे पर्वरी भोंवलो, पर्वरी रावचो म्हणून. आनी सगळ्यांक आश्वासनां मेळ्ळी. कोण पार्टी प्रेसिडेंट, कोण लिडर, एक दिगंबर सोडून बाकी सगळ्यांची आश्वासनां मेळ्ळी की तूं राव म्हणून. सो ऑल ऑफ सडन दॅट टिकेट वॉज गिवन टू इंडिपेंडंट सपोर्टेड बाय काँग्रेस. ती चिकानेरी जाली न्हू मागीर. एंड देन आय सेड ओके आय डोंट वॉन्ट. हांव काँग्रेस सोडली, रेजिग्नेशन दिलें. द रेजिग्नेशन वॉज डायरेक्टेड अगेन सोनिया गांधी. एंड देन आय केम आउट फ्रॉम दॅट पार्टी. सो लास्ट 5 years I have not been, in that period of 12 to now, I have not been active. So जेन्ना हे प्रपोजल म्हाका येयलें आनी जेन्ना हांवें सगळी स्टडी केली, then I thought that Delhi model can work wonders in Goa. And that is why I decided to join आप पार्टी. ही स्कीम किंवा तेंची स्कीम जी आतां हें केल्या ती एक थॉट प्रोसेस धरून केल्या. I did it in 1980. It is still required today. That is how the failure of government is shown. अजूनही ती स्कीम परत येवप हें म्हाजें विजन म्हाका खूब आवडलां की बाब केजरीवालान ते एडॉप्ट केलां. एंड आय एम प्रॉमिसिंग गोवन फेलोज एंड आमचे जे गोंयचे लोक आहा वी वील इम्प्लिमेंट दीस स्कीम फ्रॉम day 1 गव्हर्मेंट इज फॉर्म.